वाळपय चालू आशिल्ल्या भुंयगत केबलिंगाच्या कामाक लागून केरी धनगर वाड्यार परत उदका पायपलायन फुटून मोठ्या प्रमाणात पिवपाच्या उदकाची नाशाडी जावपाक लागल्या। पायपलायन दुरुस्त करून लेगीत ती फकत वयले वयर माती घालून पुरयल्यान गाडयांच्या येरादारीक लागून ती पायपलायन फुट्टा अशें कळटा। देखून संबंधित प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून बेगोबेग भुंयगत केबलिंग तशेंच पायपलायन दुरुस्तीचे काम हातांत घेवचें अशी मागणी जावपाक लागल्या। वाळपय तसेच पर्य मतदारसंघाचे केरी धनगरवाडा हांगासर पिवपाचे जे उदक आसा तेजी मोठ्या प्रमाणात नासाडी जावपाक लागलेली आसा। जी भूमिगत वीज वाहिनी घातलेली आसा तेका लागून जी खोदकाम केलेले आसा ते चर आहा ते सारखे बुजोना आनी तेका लागून जी उदकाची जी पायपलायन आसा ती वारंवार फुटपाचे आनी उदक वाया वचपाचे हे प्रकरण हे सुरूच आसा। वाळपय ठाणे रोडाक जी मेन लायन आसा तेतूर गेल्या 4 फावटी पायपलायन फुटोवन जे उदका विभागाचे जे कर्मचारी आहात तेंच्यांनी दुरुस्त केली, मात ह्या रस्त्याचेर जे खोदकाम केल्ले आहा तेतूर बेश्टी माती मारून तेजे खड्डे आसता ते बुजयतात। वारंवार अशे प्रकारे उदक वाया वचप ही मोठी वायट गजाल आसा आनी सरकारान हेजी दखल घेवपाची खरीच गरज आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।